गोळेश्वर ह्या आमच्या सगळ्या देवांक आयज आमी श्रीफळ दवरून आनी तेंचो आशिर्वाद घेवन आयज आमी पालये हांगासर आमचो डोर टू डोर कॅम्पेन आतां सुरू करपाचें आसा. तशेंच आमच्या बरोबर आमची पंचायतीची टीम, तशेंच आमचे झेडपी श्री रंगनाथ कळशावकर सर, तशेंच आमचे पालयेचे पंच श्री संदीप नानजी, हे सगळे आनी इतर सगळे पंचायत मेंबर हांगासर उपस्थित आसात. तशेंच आमचे सगळे हांगासर पालये कोरगांव सगळे सायडीचे आमचे भाव भयणी हांगासर उपस्थित आसतात. तांकां सगळ्यांक हांव पयलीं नमस्कार करता. तशेंच सांगपाक खूब बरें दिसता की आमची पालये हो म्हाजो मूळ गांव, आमचें घर पालयां आनी आमी पालयेची. तर आमचे पालयां हांगासर आमचे सगळे पावणे सोयरे मित्र मंडळी सगळे हांगासर आसा आनी ते आयज सगळे म्हाका हांगासर सपोर्ट करपाक आयज म्हाज्या फाटल्यान उबे राविल्ले आसा. आनी तेच्यांनी सगळ्यांनी सांगलेलें आसा की कांयच भिवपाची गरज ना, आमचो सगळ्यांचो आशिर्वाद तुज्या फाटल्यान आसा. तशेंच मागता की तेंच्यांनी सगळ्यांनी म्हाका असोच सपोर्ट करपाचो. आनी म्हाका तरी अशें दिसता की पालये ह्या गांवांतल्यान एक सुद्दां मत भायर वयचें ना, सगळीं म्हाका भरघोस मतांनी निवडून काडटली. आमकां भिमान हे निशाणी मेळिल्ली आसा. तर मागता सगळ्या म्हज्या कोरगांव, हरमल, पालये, केरी, तेरेखोल ह्या सगळ्या म्हज्या भाव भयणी कडेन मागता की तेंच्यांनी सगळ्यांनी आपले बहुमूल्य अशें मत विमानाचेर मारून राधिका उदय पालयेकर हिका भरघोस मतांनी निवडून हाडपाचें. शीतल आदोळकर आमच्या हांगासर राधिका पालयेकर म्हणून उबी रावल्या झेडपी इलेक्शनाक. तेचे निशाणी हा विमान. आनी इतलेच मागतात की त्यांनी सगळ्यांनी भरपूर मतांनी ताका विजय. नमस्कार. आयज भुमिका वेता नाल श्रीफळ दवरून तशेंच गोळोबा देवस्थानान आमी श्रीफळ दवरून आयज आमची ही कॅन्डिडेट राधिका उदय पालयेकर झेडपीक हांगासर उबी रावल्ली आहा हरमल कॉन्स्टिट्युन्सी. तशीच आयज ह्या कोरगांव मतदारसंघात पालये, हरमल, केरी जो आमकां प्रतिसाद मेळटा तो बऱ्यापैकी प्रतिसाद आता मेळ्ळो आसा. हेच्या फुडें आमकां मेळटलो, जेणे करून आमचे लोक आहात न्हू घरांतले आपूण म्हणान ह्या उदय पालयेकराची मिसेसीक निवडून काडपाक फुडें सरलेले आहात. तशेंच ह्या गांवांत आतां आमी डोर टू डोर कॅम्पेन पालया गांवांत आयज आमचे स्टार्ट जातले. जो आयज ही राधिका उदय पालयेकर ही एक आमच्या पालया गांवाची एक तेंचं मूळ घर हे किरणपाणी मानशेर आसा. त्या वक्तार ताका जो सपोर्ट आतां मेळ्ळो आहा हे पालयेकर म्हणून हेंच्यांनी जे आमचे जे भाव भयणां आसात तेंच्यांनी ताका बऱ्यापैकी सपोर्ट दिल्लो आहा. ते आपूण म्हणान येवन हांगासर हे सगळे गोश्टी फुडें करतात आहात. तेन्ना राधिका उदय पालयेकर ही आपलो निशाणी विमान घेवन आहा, ती एरोप्लेन. तशेंच ताकाच शिक्को मोर्चा करून ताका हेच्या फुडें अशी भरघोस मतांनी निवडून काडा. तुमचे जेणे करून हे पालया गांवाचे कितें समस्या आहात पालया, केरी, हरमल, कोरगांव ते उदय पालयेकर किंवा राधिका पालयेकर आमचो झेडपी पयलींचे रंगनाथ कळशावकर हे आमचे भाई आमकां बऱ्यापैकी सपोर्ट करतात आहात. त्यांनी इतको सपोर्ट दिल्लो आहा की न डगमगता त्यांनी जसो आमी ताका फाटल्या टायमार मी म्हणजे आमचे सगळे पालये गांव केरी, पालये, हरमल, कोरगांव हेंच्यांनी जो त्या वक्तार आमी ताका सपोर्ट दिल्लो आसा तसोच आतांय ताका तसोच सपोर्ट मेळता आसा. हे आमचे पंच, आमचे सरपंच, माजी सरपंच अब्दुल नायक, राजू नरसे आणि उदय पालयेकर एक्स हे आमचे कोरगांवचे पंच आता हांगासर सगळे इतले आहात. ते सुद्धा खंयच न डगमगता आपला काम चालू आसा. जेणे करून कोणाकच तुम्ही बळी पडूंक नाका. कोणी कोणाचे कितें उलोव कितें सांगू कांयच भिवपाची गरज ना. अशातलो एक भाग जाल्लो आहा. त्या वक्तार तुमी आमी 100% निवडून येतले इतली आमी जबाबदारी घेतलेली आसा. जेणे करून आयज ह्या तुमची समस्या आसतली, थंयचे रोड आसतले आनी कितें आसतलें झेडपी फंडासून जे गोश्टी जावंक जाय ते रंगनाथ कळशावकर आणि राधिका ह्यांच्या माध्यमातूनच हे फुडें गोश्टी वयतले. इतले म्हजे शब्द सांगांक मी 4 शब्द सोंपयता. नमस्कार. आयज आमी पालया गांवांत श्री भुमिका वेता एका श्रीफळ दवरून आमच्या कॅम्पेनी हांगा चालू करपाक आमी हांगा सगळे जमलेले आसात. आमच्या बरोबर आमचे पयलींचे
एक्स आमचे झेडपी रंगनाथ भाई कलशांवकर, तसे माझे मित्र पयलींचे सरपंच, आता एक्टिंग पंच अब्दुल करीम नाईक, तसेच आमच्या पालया गावचे पंच मित्र माझे नानजी, संदीप नानजी, आणि सगळे आमचे कार्यकर्ते, पालयाचे ग्रामस्थ आणि कॅन्डिडेट आमची राधिका पालयेकर, आणि तसेच पयलींचे आमचे एक्स सरपंच माझे मित्र उदय पालयेकर हे आसात. तर जेव्हा इलेक्शन म्हटलें की न्ही, खंय तरी आपलो गावाकडे तालुक्याकडे संवाद लागता. तर तो पंचमाच्या माध्यमांतून त्या सरपंचय जालो तो उदय पालयेकर, आणि त्या हितूर लोकांची कामां करतना संवाद, लोकांचे दुखणे, लोकांची कामां ही करीत आसतना, आणि ही करता करता की हो मतदारसंघ जो झेडपी लेडीज जाल्ल्या कारणान त्यांनी आपल्या बायलेक उबी केल्या. म्हणजे पयलीं खंय तरी कार्य चालू आसा, तशेंच आतां ते खंयसरच तेंचो संवादच ना, आणि तांकां सपनां पडटा ती आमदारकीची. जाल्यार पयलीं खंय तरी पंच जावपाक जाय, सरपंच जावपाक जाय, झेडपी जावपाक जाय. आमी झेडपी पर्यंत मजल मारली, पण हेचो अर्थ न्हू की आमी आमदारकीक वयतले. पण सांगूंक अशें दिसता की कोण पंच सरपंच जावच्या आदी त्यांच्या तकलेन सपनां पडटात की आपूण आमदार जातलो म्हणा. पण आमी आमचे पांय म्हणटा ते आमचे कॅन्डिडेट जमनिरात आसात. आमची ही मजल फक्त झेडपी पर्यंतच आहा, जेणे करून ते लेडीज जाल्या म्हणून आमी हे देवलेले आसा. पण अशें न्हू की आमी खंय तरी आमदारकीक रावतले, लोकांक कितें आमी फटोवपाची आश्वासनां लोकांक दिवचे ना. आमी जे झेडपीचो फंड आहा ते बरे भशेन आमी काम करतले. आमचे पयलींचे एक्स आमचे झेडपी आहा रंगनाथ भाई कलशांवकर, तेंच्यांनी जे काम झोपून हांगा दिल्लेलें आसा ते लोकांच्या दोळ्या समोर आसा, आणि त्या कामाक फुडें व्हरतना आतां राधिका पालयेकराच्या नांवान फुडें व्हरतले. आणि हे दोगांयनी काम करून जो उरलेलो जो आमचो विकास खंय तरी रावला, जो लोकां पर्यंत पावूंक ना, तो फुडें व्हरपाचें काम वेवस्थीत जातलें. आणि लोकांनी आयज वयता ते आमकां तितको बरो प्रतिसाद मेळटा की तुमी फिरो नाका, तुमचें काम जालें, हें आयकून बरें दिसता. ती एक महिला आसा की तेचो एक महिला जेन्ना एक कुंकू लायता तेन्ना तिळो तो तांबडो जाता. म्हणजे तो एक कळटा की जो विजय आहा, जो विजय तो तिळाक गेल्लेल्या घरान तेका एक टिकली लायता. म्हणजे तो तिळो परतून परतून तेका तो लेसान मातसो कमी करूचो पडटा. म्हणजे आमचो विजय हो निश्चितच आसा. नाजाल्यार कोण आयच्या घडयेक जेका जर पसंद ना कॅन्डिडेट, नाजाल्यार तो घेता हा म्हणटा सोडून दिता, पण आमकां बसयता. आणि जे महिलाक जो आदर आसा तो आमकां पळोवंक मेळटा. आणि ह्यो निश्चय आमचो निश्चितच आसा. देव बरें करूं. श्री देव भूमिका उरता श्री देव भूमिका उरता. तशेंच गुळेश्वराक नमस्कार. आयज आमच्या सौ राधिका उदय पालयेकर हेच्या घरोघरी प्रचाराक आमचे बरोबर सगळे आता जे आमच्या राजू बाबान सांगलेले आसात तसेच सगळे आदरणीय असे आमचे पंच मेंबर आसात, सरपंच आसात, खुबश्या जाणांचो सगळे, तशेंच हांगा पालये गांवचे आमचे ग्रामस्थ आसात. ह्या सगळ्यांक हांव पयलीं आदी तेंचे स्वागत करता आनी तांकां नमस्कार करता. नमस्कार इतल्याकच लागून की तेंच्यांनी आयज मेरेन जो म्हाका जेन्ना हांव झेडपी आसलो हांगासर तेन्ना तेंच्यांनी म्हाका खूब सपोर्ट केल्लो. आणि त्याच प्रमाणे आमी हांगासर त्याच विजनान हांगासर खुबशीं कामां आमी आमच्या विजना प्रमाणे ट्राय करून आमी केल्लीं आसा. खुबश्यो गोश्टी अजुनूय आमकां करपाक जाय. आयज म्हाका महिला जाल्या कारणान आमकां हांगासर रावपाक मेळोंक ना, पण महिला रिजर्व जाल्या म्हणून आमी आमच्या वतीन आमची जी उमेदवार आसा ती सौ राधिका उदय पालयेकर आसा, ती विमान हे चिन्ह घेवन फुडें येयल्ली आसा. हांव सगळ्या पालयेवासियांक तशेंच हरमल, केरी, तेरेखोल तशेंच कोरगांव ह्या ग्रामस्थांक ह्या माध्यमांतल्यान आव्हान करता की ज्या पद्दतीन तेंच्यांनी भरघोस मतांनी त्या वेळार म्हाका निवडून हाडलो तसोच आयज आमकां एक आमची खूब एक कळकळीची विनंती आहा की आमची सौ राधिका उदय पालयेकर हिका बहुमतान निवडून हाडपाची. जी उरलेली जी कामां आसात ती आमी त्याच्या मार्फत सगळे तुमकां जी दिल्ली आश्वासनां ती पूर्ण करपाक आमकां सहकार्य करचें. कारण म्हाका खबर आसा एकदां आमच्या ह्याच देवळान आमी एक मिटींग घेतलेली, तेंचे कांय तरी एक रिक्वायरमेंट आसले ते खंय तरी तेंचे पूर्ण करपाक जाय. आनी ते पूर्ण करतलो जाल्यार
आता माझे फाटल्यान जेका आमी सपोर्ट करता अशी आमची सौ राधिका उदय पालयेकर तेचे चिन्ह आसा विमान तेका तुमी भरघोस मतांनी निवडून हाडात आनी आमकां जी तुमची फुडली सेवा जी करपाची आसा फुडल्या 5 वर्सांक ती संदी दिवची इतलेच हांव आमच्या सगळ्या मतदारां कडेन तशेंच ह्या गांवच्या सगळ्या ग्रामस्थां कडेन कळकळीची विनंती करता आणि म्हाका खात्री आसा की ज्या पद्दतीन तुम्ही पहिली 5 वर्सां आमकां हयसर ह्या पालयान सपोर्ट दिल्यात कोरगांवान सपोर्ट दिल्यात तसोच आमच्या सगळ्या जितके 5 विलेजी आमकां येतात त्या 5य विलेजींनी ह्या आमच्या उमेदवाराक तुम्ही भरघोस मतांनी निवडून हाडटले ही अपेक्षा करता आणि तुमचे कडेन आव्हानय करता की तेका तुम्ही आमकां फुडें काडल्यात तसोच तिकाय फुडें व्हरोन ही उरलेली कामांय तुमची करून घेवची इतलीच हांव अपेक्षा करता आणि म्हाका खात्री आसा की तुम्ही ही सगळी कामां तुमची तेच्या मार्फत करून घेतले तिका परतून एकदा भरघोस मतांनी विजयी करा धन्यवाद सगळ्या प्रथम भूमिका देवी भूमिका बेका प्रसन्न ह्याच्या पटांगणान आमी उबी आसा आणि म्हाका बोलपाक खूब खुशी दिसता की आमच्या बरोबर सगळे ग्रामस्थ हांगा पालये गांवचे आसा त्याच बरोबर आमचे कोरगांवचे सगळे लोक आसा आणि एक डिफरंट टायपची एक उमेद दिसता ह्या गोष्टी की आमी जेन्ना जेन्ना सगळ्या गोष्टींक लोकांक नमस्कार करता ते नमस्कारान आमचो अहंकार दिसना कित्याक तर जे लोक बाकीचे लोक करतात त्या नमस्कारान तो अहंकार दिसता कारण जे लोक सगळे मीपणाची गजाली मारत आसा पण आमी ग्रावंडाचेर चलतो रस्त्यार चलतो ते दाखोवन दिल्ल्या लोकांक कारण ही आमची जी रवल्ली आसा राधिका पालयेकर हेचे पांय म्हणटात तसे पांय म्हणजे मुलीचे पांय खंय पाळण्यात दिसतात त्या हिशोबान ती आसा ती ग्रासरूटासून आयिल्ली आसा त्यांनी लहानपणासून गरिबी बघलेली आसा त्यांनी लहानपणासून बघलेली आसा की आपलं ती एक कशी महिला आसा त्या हिशोबान कारण सांगपाचें उद्देश इतकें दिसता की लोकांची कळवळ लोकांची वेदना लोकांचे जे गोष्टी आसा त्या गोष्टीचेर ती बरी पुरे पडटली अशें म्हाका हेचे बद्दल खात्री आसा त्याच्या खातीर तुमकां सगळ्यांक एक जाहीर आव्हान करपाक सोदता की तुमचे मत वाया घालूं नाका कारण आमचो समज अपक्ष आसा त्याच्या खातीर तुम्ही अशें समजू नाका खंयच्या पार्टीक जॉईन जातले पार्टी खातीर आमी विचारपूर्वक विचार करूनच खंयच्या गोष्टीची विचार घेतले आमी त्याच्या खातीर म्हणटा की अपक्ष म्हणून तुमकां मागे समजू नाका कारण बरे बरे पक्ष वयर आसात काँग्रेस आसा बीजेपी आसा हे सगळे लोक त्याच्या खातीर एकच तुमच्या जाहीर आव्हान करता हे 4 पंचायतीक सांगता की तुम्ही तुमचे बहुमूल्य मत आसा ते वाया घालोवपाची गरज ना तुमचे मताची आणि तुमचे विचारांची आम्ही पूर्णपणे त्या तत्वांचेर आम्ही चलतले आणि हेच आशा बाळगता की माझे विचार आणि आमच्या विचारांचो सन्मान करपाची आज खात्रीची गरज आसा आणि हांगाच तुमचे पूर्णविराम जाता आणि 2 शब्द सोंपयता धन्यवाद Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.